भौशीक बांधकाम मंत्री आणि मडगावचा आमदार दिगंबर कामत हांणी शुक्रारा मडगाव नगरपालिकेत बसका घेऊन लोकांच्यो कागाळी आयकल्यो। ह्या वेळार नागरिकांनी वेगवेगळ्या समस्यांविशीं आनी प्रलंबीत कामांविशीं कागाळी उक्तायल्यो। प्रलंबीत आशिल्लीं भौशीक कामां बेगोबेग पुराय करपाक आनी नागरिकांच्यो कागाळी बेगोबेग सुटाव्यो करपा खातीर अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात, अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें। खंयचीय फायल गायब जाल्यार संबंधीत अधिकाऱ्यांनी 24 वरां भितर पुलिसांकडेन कागाळ करची, अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। बारीक प्रॉब्लेम आसा, एक जेन्युइन प्रॉब्लेम येता म्हणजे ते टायम डिले जाता। हांवें एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां की हाजे मुखार पर्सनली लक्ष घाल, लोकांक पावटी मारपा लागपा जायना, बारीक नांव चेंज करपा जाय, आनी कितें करपा जाय, कितें बारीकशे सरनेम चेंज करपा जाय। ही सगळी 2 दिसां भितर 3 दिसां भितर कामां कंप्लीट जावं। लोकांक पावटी मारपाक पडपा जायना। म्हजो हांगा येवपाच्या फाटल्यान हेतू की ऑन द स्पॉट काम जावपा जाय। कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार 2 दिसांनी काम जावपा जाय। फाल्यां यो, 4 दिसांनी यो। आज कोण सांगताले कितें आवय भाऊ मेला, बायलेक 3 चोली आहा, घोवान सगळे पावर बायलेक दिल्या, बायलेक आयली प्रॉपर्टी। बायलेन सांगलें की आपले पावर ऑफ एटर्नी 3 चलयांनी आवयक दी। आवयन सांगलें की आपलो फ्लॅट आसा तो हाजे नांव ह्या चलयेच्या नांवार करता। ते आयले जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ सांगता तांकां सक्सेशन डीड हाड, आनी कितें हाड, मडे हाड, कितें हाड बेकार पडलें। ते एडमिनिस्ट्रेटरान सारकें डायरेक्शन दिलां, सक्सेशन डीड बी कांय ना, क्लियर नोटीस। आवय आसा, 3 चलयो आसा, 3 चलयांनी ऑथॉरिटी दिल्या, आवय सांगता ताच्या नांवार ट्रान्सफर कर। म्हजी प्रॉपर्टी आनी तांच्यो प्रॉपर्टी न्ही। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटरान सांगलां पयलीं पुलीस कंप्लेन लॉन्च कर, तांकां 24 वरांचो टायम दी, 24 वरां भितर फायल मेळ्ळी ना पुलीस कंप्लेन फायल करतकीर पुलिसां मागीर एक्शन घेवन कितें करता। फायली नांव जावपाक जायना, तूं मातशें पर्टिक्युलर कर, थंय कोणाची काकूट करनाका।